नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयांत आरजीपीचे ना चानयेच्या वाट्या इतलें योगदान दुसऱ्यांच्या गावात वचून घालतात फक्त दुमशणां. आरजीपीची स्थिती ना घरका ना घाटका सारकी, मंत्री सुदिनाची टिका. दिवचल बाजारात सापडली सुमार 50 वर्सां पिरायेच्या बायलेची कूड. घातपाताचो आसा दुबाव. पुलिशेन घेतला दुबाविताक ताब्यात, करतात फुडलो तपास. मोगो पक्षाक बेतकी खांडोळा सीट दिवचे म्हणून वेंचणुकेच्या आदींच भाजपाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांक केल्ले कळीत. मात ती जागा मेळूना. पक्षाच्या चिन्हाचो अपमान करप्याक फुडारांक दिवचे ना तेंको, सांगता मंत्री सुदीन ढवळीकार. मांद्रेच्या सरपंचान जुनूस वाड्यावयल्या थळाव्यांच्या जमिनीत हस्तक्षेप केल्ल्यान जालो बरोच बोवाळ. सरपंचान बाउन्सर आनी पिटबुल सुण्याचो वापर करून दादागिरी केल्ल्यान थळाव्यांनी पुलिशेंत दाखल केली कागाळ. शिवोलेच्या रिव्हरबँक रस्त्या कुशीक बांदून घातिल्ल्या पाड्यान दुचाकी चलोवप्याचेर केलो जीव घेणो हल्लो. हल्ल्यात 52 वर्सांचो दादलो गंभीर जखमी जाल्यार कांय जाणांक जाली दुखापत. वेस्टर्न बायपासार पातळा कोयराच्यो राशी. वाठारांतल्या लोकांच्या भलायके कडेन चल्ला खेळ. सरकारान बेगोबेग दखल घेत हो प्रश्न लावचो तडीक, थळाव्यांची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत मोगो पक्षाक बेतकी खांडोळा सीट दिवचे म्हणून वेंचणुकेच्या पयलींच भाजपाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांक कळीत केल्ले. मात ती जागा आमकां दिली ना अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता. जे आमच्या पक्षाच्या चिन्हाचो अपमान करतात तांकां आमी आतां वा फुडाराक तेंको दिवचे ना. ही गजाल भाजपाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांक पयलींच कळयल्या अशें मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें म्हणणें. आमी आमचे जे भारतीय जनता पक्षाचे जे श्रेष्ठी आसा तांकां इलेक्शन जावचे पयलीं सांगिल्लें आनी तो सीट आमी मोगो पक्षान मागिल्लो, तो आमकां दिवना. आनी त्या खातीर आमचे कार्यकर्ते थंय त्या आमदार बरोबर रावपाक तयार नाशिल्ले. तरी आमी कार्यकर्त्यांक सांगूंक ना की तुमी थंय रावनाका म्हणून, कारण आमची युती आशिल्ली. आतां कार्यकर्ते रावना तो भाग आनी हें आमचो न्हय, पूण हें आमी इलेक्शना पयलीं म्हणजे आमचे जे पळय युती जावचे पयलीं सगळे जे सृश्टी आसा तांकां ते फुडें मागिल्ले. तुमी जर भारताच्या युतीचे उमेदवाराक आमच्या कार्यकर्त्यांक किंवा आमकां आपय जाल्यार आमी आमच्या सिंहाक जो मनीस गाळी मारता त्या सिंहाक गाळी मारप हें आमकां लागना. कारण सिंह ही निशाणी आमची, जे व्हान आमची नवदुर्गा, विजयादुर्गा, महालक्ष्मी ह्या देवीचें व्हान आसा आनी त्या सिंहाक ताणें अपशब्द वापरल्या. ते अपशब्द आनी त्या शिवाय आमच्या पालक जे आसा आवय बापूय तांचे विशयी अपशब्द वापरल्या. आनी अशे मनशा बरोबर आमी केन्नाच रावचे ना, इन फ्युचरूय रावचे ना. ते आमी क्लीन जे कोणाक सांगपाचें तांकां सांगता. सो तेवूय एग्री आसा तुमी सांगता त्या प्रमाणे करपाक. सिनियर तुमचे हांवें सांगलें, हांवें जे कोणाक सांगपाक जाय आशिल्लें तांकां क्लीन सांगलां. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ जे कोण आसा तांकां हें सांगलां. दिवचल भर बाजारा कुशीक एका गल्लीत सुमार 50 वर्सां पिरायेच्या बायलेची कूड सापडली. ह्या बायलेक नेमकें कशें मरण आयलें ताचें कारण अस्पश्टच आसा. मात हो घातपाताचो प्रकार आसूं येता असो दुबाव कांय जाणांनी उक्तायला. ह्या प्रकरणांत एका दुबाविताक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. पुलीस तशेंच फॉरेन्सीक टिमीन घडणुकाचेर येवन ह्या घडणुकेचो तपास केलो. फुडलो तपास चालू आसा. दिवचलचे अवर लेडी सायबिणीचे चर्ची फाटल्यान जी गल्ली आसा त्या गल्लीत शुक्रारा सकाळी एके बायलेची कूड मेळिल्ली आसा. ही बायल सुमार 55 वर्सां पिरायेची आशिल्ल्याचें कळटा. ही बायल महाराष्ट्रांतल्या माटणे वाठारांतली आसा आनी तिचें नांव लक्ष्मी गांवकर अशें आशिल्ल्याचें कळटा. आयज सकाळी
हे गल्ली चर्ची फाटल्या वाटेतले गल्लीत एक बायलेची कूड आशिल्ल्याची म्हायती दिवचल पुलिशेक मेळटकीच दिवचलची पुलीस उप अधीक्षक श्रीदेवी आणि पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या फुडारपणा खाला पुलिसेची टीम घडणूक थळार पावली तेन्ना जी बायल मेल्ली आसा तिची कूड एके गाडयेंत आशिल्ल्याचें दिसून आयलें पुलिशेन पंचनामो केले उपरांत फॉरेन्सीक टिमीक पाचारण केली फॉरेन्सीक टिमीन थंय येवन घडणूक थळाचेर पुरावे एकठांय केल्यात हे बायलेक नेमके कित्याक लागून मरण आयलें ताचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना मात हे बायलेक घडी मारली आसूं येता असो एक दुबाव आसा ह्या प्रकरणात जी बायल मेल्या ते बायले वांगडा भोंवपी तिचो साथीदार रमेश तेली हाका पुलिशेन सद्या ताब्यात घेतिल्लो आसा लक्ष्मी गांवकर हे बायलेची कूड पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेंत धाडिल्ल्याचें कळटा मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लक्ष्मी गांवकर ही विधवा आशिल्ली आनी तिका 2 चलयो आशिल्ल्याचें कळटा फाटल्या कांय वर्सांच्यान ती दुबावीत रमेश तेली हाचे वांगडा रावताली आनी दोगांय वांगडाच भोंवतना दिसताली केन्ना केन्ना ही दोगांय दिवचलच्या बाजारांत रातच्या वेळारूय आसताली अशें कळटा दोगांयकूय सोरो पियोवपाचें व्यसन आशिल्ल्याचें कळटा काल राती म्हळ्यार बिरेस्तारांत राती रमेश तेली हाणें ताका कदाचित मारबडय केल्ली आसूं येता आनी तातूनच तिचो मृत्यू जाल्ल्याचो एक अदमास आसा लक्ष्मी गांवकर हिच्या नाका तोंडांतल्यान रगत व्हांवताले देखून हो कदाचित खुनाचोच प्रकार आसूं येता असो पुलिसेक दुबाव आसा आनी पुलीस ते दिकेन तपास करता पोस्टमॉर्टमा उपरांतूच हे बायलेक मरण कशें आयलें ते ताचें कारण स्पश्ट जातलें सद्या हे विशीं दिवचले वेगवेगळ्यो चर्चा सुरू आसात हो खुनाचोच प्रकार आसूं येता अशें लोक आपलें मत उक्तायतात गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत मांद्रेच्या सरपंचान जुनूस वाड्यावयल्या थळाव्यांच्या जमिनीत हस्तक्षेप केल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो सरपंचान बाउन्सर आनी गोंयांत बंदी आशिल्ल्या पिटबुल सुण्याचो वापर करून दादागिरी केल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला तशेंच सरपंचाचेर पुलिशेंत कागाळ लेगीत दाखल केल्या सरपंच हो गांवचो पयलो नागरीक पूण ताणेंच अशें जर केलें जाल्यार गांवचें कितें ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्री पंचायत मंत्री आनी आमदारान खरसाणेन दखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या हेणी आपल्या सरपंच पदाचो भान राखून कितें योग्य ती कारवाई करप असली आसता आयतारा दीस इशू जालो नेक्स्ट डे सकाळी उठून सरपंच स्वता कंप्लेनर तेणी वचून कंप्लेन केली आमच्या फॅमिलीची की हे अशें अशें बाबा पोल घालता आनी तेणी नोटिसी धाडलेले आहा सगळ्या लोकांक विथीन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम सकाळी वचून तो कंप्लेन बरयता विथीन फ्यू मिनिट्स तो आपुणूच त्या कंप्लेनीचेर सरपंच म्हणून सायन मारता आनी रोखडेच अर्द्या वरा भितर सगळ्या लोकांक नोटीस येता म्हाका दिसता ही एक हिस्ट्री जाल्लेली आसता गोंयच्या इतिहासान स्वता कंप्लेनर सरपंच सायन मारता आनी सगळ्या लोकांक इतली फास्ट म्हाका दिसता नोटीस गोंयच्या हिस्ट्रीन कोणीच सर्व करूंक नासलें आसलें सो हेचेर कळटा की तेणी कितें चिंतून कितें कारवाय केल्ली आसतली आनी हें म्हाका दिसता पळोवन ताका अशें दिसता की तो गांवांक आमच्या कितें न्याय दितलो बाउन्सर हाडून प्रॉपर चॅनल ना फॉलो करून आसतना आपणाक जाय तशी मनमानी कारबार करून जे नोटीसी काडल्या ती अत्यंत चुकीची गोश्ट आहे हेची मिडियान आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत पंचायत मिनिस्टर यांच्यांनी हेचेर दखल घेवन हेचेर योग्य ती कारवाई करपाची अशें आमचे सगळे गांवचे लोक आनी आमचे वाड्यातले लोक मागता दिलो आणि सगळे 4-5 बाउन्सर 15 एक तरी बाउन्सर त्यांनी हाडले आणि पिटबुल हाडलो भितर आणि तो हो आतां आमचो मांद्र्याचो प्रथम नागरीक आणि हो सरपंच सरपंचान असं करप आमकां हें बरं दिसना मागीर गांवाचो कसो हित करतलो म्हाका दिसता प्रत्येक कसलो मॅटर जालेलो तो बाउन्सर आनी कुत्र्यांक घेवन येतलो मागीर बसान ह्यो शॉर्ट खंयचा हितून सोंपोवंक जाय न्हू ताका करिना तो वाडयता जेव्हा तूं प्रॉपर्टी दुसऱ्याची घेता आपली घेता दुसरी जाल्यार तितून वाड जाय न्हू जाल्यार ती वाड कोणी दिवप तूं पळोवंक जाय न्हू पयलींच आतां TCP प्लॅन लावंक जाय वाड मेळंक जाल्यार तूं आपूण करूंक जाय न्हू तूं येता दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन वयता घुसता
हें बरोबर दिसना न्हू. आमी जे आमचो सर्वे करता, आमी करता, आमचो डिवायड करता जाल्यार हेका तूं काय पडलेला आपूण वाड सोदता. आमी त्या खंयचे वाड घेवप, तुजी वाड म्हटल्यार तूं कायद्यान बघ, आमकां काय सांगनाका म्हटल्यार. म्हळ्यार तो असो आवाज हे करता, तुमकां वयता धमकी दिता, कशें करता ते पळोवया आनी हें करया. आनी तेणी आतां आमकां नोटीस काडल्या हेची पळोवया म्हटलं. आतां नोटीस काडटा कसो करता तो पळोवया. नोटीस कित्याक काडली, कित्या खातीर? नोटीस काडले आतां आमकां आमी स्टॉप द वर्क म्हणून सांगलें तेणी. आमी फक्त फेन्सिंग केलें आनी पोल घातलेले ते तेणी येवन मोडले. हरशी खंयच्या रायटान तेणी मोडले ते आमकां खबर ना. एज अ सरपंच म्हणून तेणी आपली नोट करून आमकां नोटीस धाडूंक घातली, पूण तेंच्यांनी कशी आसा घातली एक प्रॉपर चॅनलान करूंक घातली. तेणी करूंक ना, तेणी आपूण पर्सनल केल्या. सरपंचाची सायन आसा तेचे, सेक्रेटरी सायन ना. आनी आमी तेजी सव करूंक ना. दुसऱ्या दिसा तेणी पोस्टान धाडली, आमी घेतली. मागीर कोणी दिलें तें कळना. पोस्टाचो लेटर म्हणजे आमी फोडल्या उपरांत कळटली न्हू म्हणटा. आतां पुलीस स्टेशनार कित्याक गेले तुमी? आतां पुलीस स्टेशनार आमी काय जालें तेणी धमकी दिल्या उपरांत आमचे ल्हान ल्हान भुरगीं आसा, कोणा एका बावन्सराक हाडून ताका मारूं शकता आनी कितें करूं शकता. आमी सांगूंक शकना म्हणून आमी CC दिवपाक गेल्ले. आमच्यातले सगळे असले ते गोवेकारूच असले. सो गोवेकार असले आनी आमी पळोवपाक गेल्ले कितें जालां आनी हें. सो एक पद्दत आसता, अमिकेबली कितें आसता तें सॉल्व करप आसता. इट्स नॉट दॅट आमकां एग्रेशन दाखोवप, कितें दाखोवप, आनी हें इजिली सॉल्व जावपाक शकता आसलें. पूण जेन्ना आमी पळयलें की खंय तरी वी आर बीन थ्रेटन्ड वीथ bouncers. I don't know how bouncer culture is favored. Okay, the honorable CM is supporting that we are not here for bouncers. Okay, he is safeguarding us. Okay, so in that case, and at the same time there was a pit bull breed which also honorable CM has said we are not allowing. So in both the cases we have our support of our chief minister, where he is supporting us that अशें कांयच केन्ना जावपा ना. आनी अशें जाता तेन्ना वी आर आस्किंग हिम दॅट प्लीज सपोर्ट, एंड वी आर आस्किंग आवर ऑनरेबल MLA प्लीज इंटरवीन इन दीस. ओके, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड, बिकॉज दिस इज इनजस्टीस एंड दिस इज समथींग एग्रेशन विच वी डोंट वॉन्ट ऑल दीस थिंग्स. म्हापशा न्यायालया लागसर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकलो गंभीर जखमी जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कार चालकाचे कारवयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान पार्क केल्ल्या गाडयांक ह्या कारीन नेटाचो धपको दिलो. हाका लागून सुमार 7 गाडयांचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. बेरेस्तारा रातीं हो अपघात जालो. अपघातात गंभीर दुखापत जाल्ल्यांक आजुलो हॉस्पिटलांत दाखल केले. चक्कर येयली, ती डायरेक्ट फुटपायरीर घातली. एक्सिलेटर दाबलो. आता कितल्यो गाडयो डॅमेज जाल्या तेतून? विनेश बाब कितें जाल्लें म्हाका सांग. घुंवळ येयली चलयताना घुंवळ येयली. ओके, कितल्यो गाडयो डॅमेज आहा हितून? 7 गाडयो डॅमेज आहा. एक्चुअली पयलीं हांगा रावतालो, म्हापश्यां रावतालो पुलीस स्टेशनार. ओके, गार्डन दिसता घुंवळ येयली ताका. घुंवळ येयली चलयता, मागीर भायर येयलो आनी पडलो. कोणाक? कारवाल्याक. पण ते हेजेर फुटपायरीर कशी पावली तर? ह्यो गाडयो फुडल्यान आशिल्ल्यो, पार्क केल्ल्यो आशिल्ल्यो. क्रिसमसाच्या दिसा फातोडेचेर शिवोले रिवरबँक रस्त्या कुशीक बांदून घातिल्ल्या पाड्यान मॅथ्यू पेरेरा ह्या 52 वर्साच्या दादल्याचेर जीव घेणो हल्लो केल्ल्यान तो गंभीर जखमी जालो. जाल्यार हेर 3 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत ह्या नदी लेगीत कितल्याशाच लोकांक गोरवांच्या जीव घेण्या हल्ल्याक लागून मरण आयला, पूण हो प्रस्न तडीक लागना.
25 तारखेक क्रिसमसाच्याच दिसा फातोडेर शिवोलच्या रिव्हर बँक लागसार रस्त्या कुशीक बांदिल्ल्या दिर्याच्या पाड्यान हल्लो केल्ल्यान शिवोले वाठारांतलो 52 वर्सां पिरायेच्या मॅथ्यू परेरा गंभीर जखमी जालो. पिडेस्तान दिल्ले म्हायती प्रमाण मॅथ्यूआक पाड्याची उपस्थिती खबर नाशिल्ली. अचकीत ताचेर पाड्यान जीवघेणो हल्लो केलो. पाड्याक धांवडावपाचो यत्न करतना ताची घरकान्न आनी ताच्या वांगडा आशिल्ले हेर 2 जाण गंभीर जखमी जाले. गंभीर जखमी जाल्ल्या परेरा हाका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्लो. हेर जखमी व्यक्तींची स्थिती स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. हे घडणुकेक लागून भौशीक वाठारांनी खास करून रिव्हर बँक वाठारांत भटक्या गोरवां विशीं हुस्को निर्माण जाला. काल रिवर बँक्सान पार्टी आसली. थिंगा आमी आतां पार्टेक वयताले सगळे. थिंगा एक पाडो बांदलेलो आसलो. तो पाडो कोणाचो ती आतां काय खबर ना कोणाचो कितें ते अशें थिंगा बांदूंक खवनासलो. आतां इतलो लोक येता वयता थिंगा आनी तो दिरेचो पाडो पयल्या जाग्यार आनी अंकलाक तर उडयला. तेजे उपरांतूय आनीक 2-3 जाणांक हें केल्लें आहा तेणेन. पूण तेमी ते इव्हेंट कवर जालो पासून तेमी पाडो थिंगाच आसलो. तो काडूंकूय नासलो इतलो जान पासून. तेजे आख्खे कान बी हे जाल्लो. स्टिचीस बी घातल्यात तेका. पांयांक बी लागला आनी खूब इवन एम्बुलन्स पासून जेन्ना आपयली तो ड्रायवरूय सारको जाणटो आसलो कोण तो स्लो चलयतालो. तेका इवन एम्बुलन्सीन तेका बसयल्लो स्ट्रेचरार घातलेलो. तोय सकला पडलो. पाडो बसलेलो आसलो तो धांवून येयलो आनी तेका सोमतो उडयलो तो. आमी हॉलान एंट्री करताली तो आवट ऑफ नो वे येयलो आनी म्हज्या घोवाचेर अटॅक केलो. आनी रिवर बँक्सान थिंगा क्रिसमस फंक्शन आसलेलें पार्टी. मिसा मागीर आमी ते पार्टीक वयताली. तर एंट्री करचे पयलेच तो अटॅक केलो तेणें आमचेर. फर्स्ट तेजेर आमी गाडी पार्क केलेली. पार्क करून एंट्री करताली. तो आवट ऑफ नोवेर येयलो. घोवाक अटॅक केलो म्हणजे ताका उखलून हो शेवटून भायर उडयलो. मागीर हांव आनी म्हाजी सिस्टर इन लॉ चलताली. आमी दोगांय पडली. ते एक्चुली की आमी सगळे आतां फॅमिली आसली. आमी खूब जाण आसली आनी बाय सगळे जाण आसली. म्हाजे चेडूय आसले. आमी पार्क केली मेन रस्त्या कडेन थिंगा पार्क केली आनी थिंगासर आमी चलून येताले. अरावंड नियरली लायक 75 मिटर्स 50 मिटर्स आमी बिंदास चलता. आतां एंट्रीचेर अरावंड 25 मिटर काय उरला आसा 10 मिटर उरला आसतले. चलता हेका सांगता आमी कितले जाण आहा सगळी फॅमिली येता म्हणल्यार दिवस म्हाका खबरच ना कितें जालें. हांव खंयसर पावलो तोय खबर ना. स्ट्रेट वर म्हाका कळ्ळें जेन्ना हॉस्पिटलान म्हाका कळ्ळें हांव हॉस्पिटलान थिंगासर घातलो. परत थिंगासर एक ऑपरेशन जालें थिंगा घातलो. हे पांय धाडवला हांव सांगूंक सोदता जर म्हाका हें जालें तरी म्हणून हांव जितो म्हणून जर आनी कोणाक हें जाल्लें एक टायम हांव नको जितो आसतालो मरतलो आसलो वयता. तेज्या खातीर म्हाका आनी कोणाक दुसऱ्याक जालें नाका. म्हाका जालें तें जालें आनी हेजे फुडें फ्युचरान दुसऱ्या कोणाक हें वता ते कोणाक कांय हें जावलेलें नाका म्हणून म्हणजे केस करूंक सोदता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आम आदमी पक्षान ॲडव्होकेट अमित पालेकराक पक्षाच्या गोंय राज्य अध्यक्षपदा वयल्यान काडून उडयलो. तशेंच फुडलो आदेश येयसर श्रीकृष्ण परब हाचे कडेन तात्पुरतो अध्यक्षपदाचो अतिरिक्त कारभार सोंपयल्लो आसा. मजगतीं अरविंद केजरीवाल हाणें भंडारी समाजाची मतां मेळोवपा खातीर पालेकराचो वापर करून ताका आतां कुशीक काडला असो दावो काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकारान केला. आम आदमी पक्षान ॲडव्होकेट अमित पालेकराक पक्षाच्या गोंय राज्य अध्यक्षपदा वेल्यान काडून उडयला. तशेंच पक्षा कडल्यान फुडलो आदेश येयसर संघटन सचीव श्रीकृष्णा परब हाचे कडेन अध्यक्षपदाचो अतिरिक्त ताबो सोंपयला. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत स्वबळाचेर 42 जागा लडोवपी आपान फकत 1 जागा जिखल्या. हाकाच लागून ही कारवाय केल्ल्याचो अदमास. मजगतीं 2022 अरविंद केजरीवाल हांणी भंडारी समाजाची मतां मेळोवपा खातीर ॲडव्होकेट अमित पालेकराक वापरिल्लो. तशेंच आतां बहुजन समाजाचो फुडारी म्हूण पालेकराचो वापर केल्या उपरांत ताका कुशीक काडला. ताचो अपमान केला. आप फकत दाखोवपा खातीर प्रतिनिधित्व दिता आनी उपरांत विस्वासघात करता अशें काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकर हांणी ट्विटरा वरवीं म्हटलां.
मात हे सगळे चित्र पळयले जाल्यार अमित पालेकाराचेर पक्षाचे राष्ट्रीय फुडारी नाखुश आशिल्ल्याचे दिसून येता. श्रीकृष्ण परबा कडेन अध्यक्षपदाचो अतिरिक्त ताबो सोंपोवप हो पक्षाचो अचकीत निर्णय आसूंक शकता. सध्या अमित पालेकार हे विशीं माध्यमां कडेन उलोवपाक तयार नात. मजगतीं भाजपाक हारयतलो जाल्यार युती जावपाक जाय अशें स्टेटमेंट जिल्लो पंचायत वेंचणुकीचो निकाल येवन दुसऱ्याच दिसा पालेकारान केल्ले. हाका लागून पक्षान ताचेर राग काडलो काय कितें असो प्रस्न उपरासता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिंबलाच्या थळाव्यांचो खर विरोध अजून कायम आसा. न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांतूय युनिटी मॉल प्रकल्पाचें काम चालूच आसा अशें चिंबलाचे थळावे सांगतात. देखून प्रकल्पाचें बांदकाम बंद केलें ना जाल्यार आयतारा 28 डिसेंबर सावन उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी चिंबलाच्या थळाव्यांनी दिला. तशेंच 4 जानेवारीक जाहीर सभेचें आयोजन केलां अशें तांचें म्हणणें. सारको सिस्टमॅटिकली तुमकां सांगता की कितें चल्लां आनी कितें अपडेट आहा ह्या युनिटी मॉलाची. की अजून लोकांक गोंयभर आनी स्पेशली चिंबलकारांक अजून खबरच ना हिंगा कितें चल्लां तें. सो जेन्ना हांगसर आमकां कळ्ळें की युनिटी मॉल जाता हें पत्र बॅरिकेडिंग करता, आमी विलेजर्सांनी कंप्लेंट केली. तेच्या पयलीं ग्राम सभेन आमी ठराव मांडले, 3 ठराव मांडले की आमकां हो युनिटी मॉल प्रोजेक्ट हांगसर नाकात म्हणून. वेरियस रिजन्स आमी सायड केली. मागीर ताचे नंतर आमी मिटिंग्स घेतली, आमी मोर्चास केले, आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले. त्याच्या नंतर आमी इतलो दबाव हाडलो पंचायतीचेर, इतलो प्रेशर हाडलो की पंचायतीन आमच्या बाजून रावन फोर्टनायट मिटिंगेन सप्टेंबरान एक रेझोल्युशन पास केले की गोंयांत आरजीपीचो चानयेच्या वाट्या इतले लेगीत योगदान ना. तांचो वावर झिरो आसा. फक्त दुसऱ्यांच्या गावात वचून दुमशणां घालतात आनी गोंयांत येवपी प्रकल्पांक विरोध करतात. आरजीपीची स्थिती सध्या ना घरका ना घाटका सारकी जाल्या. थोड्या दिसांनी आप पक्षाची स्थिती जाल्यार ताच्या परस वायट आरजीपीची स्थिती जातली अशें मंत्री सुदीन ढवळीकारान म्हणत आरजीपीच्या बाबतींत भविष्यवाणी केल्या. पळयात. फोर्टिंग हो शब्द वापरूना. तांचे गोंयांत कांयच काम ना, झिरो काम. हो आरजी पार्टी तांकां कितें करचें ताचो एजंडाच ना. तांकां दिल्ली आपयले बरोबर दिल्ली वता, खोर्ले आपयले बरोबर खोर्ले वता. अशी ह्या पार्टीची परिस्थिती आसा. मुंबय आपयले बरोबर मुंबय वता. कित्याक वता तेंय हांव नकळो. आरजी पार्टीन पयलीं विचार करपाक जाय. जे प्रोजेक्ट येता गोंयांत ते बंद करपाक सदांच मुखार आसता. तांचे कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स गोवा एज ऑन टुडे इज झिरो हांव सांगता. आनी तांणी कांयच केल्लें ना आज पसून गोंयांत. आनी आसतना दुसऱ्याच्या गांवांत वचून ते कितें नाकाशिल्लें करता. आज जो तांणी स्टेटमेंट काडला की झोपडपट्टीचेर, ती झोपडपट्टी तांकां खबर सुद्दां ना. 74 ही झोपडपट्टी पयलीं हांव जेन्ना इस्कॉला वतालो ताजे पयलीं हांव 68 इस्कॉला आल्मेणा वतालो ताजे पयलींची ही झोपडपट्टी. ही झोपडपट्टी नवीन न्हय. तांकां इतलें सुद्दां खबर ना. आरजी पक्ष तेन्ना खंय आशिल्लो हांव नकळो आनी हे भुरगे खंय आशिल्ले तेय हांव नकळो. तांकां कोण तरी म्हायती दिता आनी कोण तरी हें बरय आनी हें उलय म्हणून सांगता. तांची स्थिती अशी ना घरकात ना घटकात. आनी थोड्या दिसांनी पळया जशी आपाची स्थिती गोंयांत जाल्या तेच्या पेक्षा वर्स्ट स्थिती आरजीची जाता. लोकांक बरी येरादारी मेळची म्हणून सरकारान वेस्टर्न बायपास बांदिलो. पूण आतां ह्या बायपासार येरादारी कमी आनी कोयराच्यो राशी चड दिसपाक लागल्यात. ताका लागून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. सैम विरोधी रात दीस ह्या बायपासाचेर कोयराच्यो पोटल्यो शेवटून मारून पर्यटकांक कोयरांतल्यान येवकार दितात. हेच ते काय गोंयांत आयिल्ले अच्छे दिन अशें लोक विचारपाक लागल्या. कितलीशींच वर्सां जालीं वेस्टर्न बायपासार कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा, पूण सोंपपाचें नांव घेयना. बायपासार दीस रात सैम विरोधी कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयल्ल्यान आतां येरादारी करप्यांक लेगीत ह्या रास पडिल्ल्या कोयरांतल्यान येवकार मेळटा. ह्या कोयराक लागून सद्या वाठारांत बुरशेपणां पातळ्ळा. तशेंच दुयेंसां पातळपाचो भंय थळाव्यांक निर्माण जाला. सरकारान ह्या वाडट्या कोयराचेर कितें तरी उपाय काडचो आनी प्रस्न तडीक लावचो. ना जाल्यार हो प्रस्न असो सासणाचो जावन उरतलो असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला.
जाल्यार हे एक डार्क सायड ऑफ डेव्हलपमेंट एंड पुअर गव्हर्नन्स हे दाखोवन दिता. आतां आमी डिसेंबराक आहाय आनी ट्युरिस्ट सीजन आहा. एक म्हणून जाल्यार फेस्टीव सीजन आहा आनी ट्युरिस्ट सीजन आहा. आनी हे हायवेंतल्यान काणकोण जावन दुसरे कडेन जायते आमगेले ट्युरिस्ट हे रोडांतल्यान वयताय. आनीक हांव नोणाक सरकार हे ट्युरिस्टांक जावं फॉरेन ट्युरिस्ट डोमेस्टीक ट्युरिस्ट तांकां केसली मेसेज दिवपाक सोदितो. आज गव्हर्मेंटा कडेन गार्बेज हँडल करपाक जायना हें तुमी खूब दाखोवन दिलां. कित्याक वर्सां जालीं आमी हे गार्बेजी लागून झगडटाय गार्बेज हें करपाक. आनी तुमी ही फूड गार्बेज सारकी सुणी गोरवां रस्त्यार हाडटाय आनी तशेंच हिंगा कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज उडयताय. म्हणजे हिंगा सगळे भाशेची गार्बेज हिंगा ह्या जाग्याचेर उडयताय. जावं सॅनिटरी पॅड्स दुसरी वस्त आहाय त्यो हिंग उडयताय. सो हांव सरकारा कडेन मागोतां की आनी पंचायत की सरकार आहा तो स्टेट गव्हर्मेंट पंचायताक फायनान्स कोता गार्बेज क्लियर करपाक. एक क्वेश्चन उपरासप म्हळ्यार पंचायताक गेले नावेली पोटा सारखे मॅनेजमेंट जायना काय गार्बेज क्लियर करपाक. वो तुमकां पयशे पावनाय. वो पयशे तुमकां येताय ते तुमगेले बोडसां वयताय. कित्याक एवरी टायम आमी जायते कडेन हो गार्बेज इश्यू रेज कोताय आनी रेज केले म्हणटकीर मागीर हिंगा क्लियरन्स जाता. हांव मागोतां आमगेले गोवा गार्बेज मॅनेजमेंट आहा तेणी हेचेर दखल घेवची आनी पंचायताकूय तुमी बसून विचारचें बाबा हिंगा गार्बेज कित्या हे भाशेन पायल अप जाता ती. ही हायवे ह्या हायवेचे लोक खूंय मेळटा थिंगा गार्बेज उडयताय. इतली क्लीन केले जाल्यार पासून ही गार्बेजी प्रॉब्लम केन्ना सॉल्व जावपाना. आनी हांव गव्हर्मेंटाक मागता जे तुमी हेका सिग्नला एक तुमी कॅमेरा बसयले थंय तशें करून हिंगा एक कॅमेरा बसोवपाचे. जे कोण एक उलयता तांकां 5,000 फायन घाता तो प्रॉब्लम सॉल्व जातालो गार्बेजीचो. ही घाण एकदम चड जायत वयता. सो आतां क्रिसमस जालो आतां न्यू इयर गव्हर्मेंट कांय कोणाचेर एक्शन घेयना चडशें. आनी हो पळय हेजो गार्बेजीचो प्रॉब्लम आहा न्हू तो खूंय आसचोय. हिंगेल्यार गार्बेज तिंगेले सगळ्या वस्तूंतल्या गार्बेजीची घाण. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळीकारीण देवीचो वर्सुकी जात्रोत्सव 25 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर मेरेन जातलो. दुसरे दिसा म्हणजे शुक्रारा 26 डिसेंबराक सकाळी श्रीचो महाअभिषेक, रातचो शिबिकोत्सव उपरांत श्रीची अंबारी रथांतल्यान मिरवणूक काडले उपरांत आरती आनी महाप्रसाद आसतलो. भाविकांनी व्हडा संख्येन जात्रेक हजेरी लावन देवीचो आशीर्वाद घेवचो अशें आवाहन देवस्थान समितीन केलां.